येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन. दिवचल कारापूरच्या एका गुदावांक लागलो उजो. उज्यात स्क्रॅपाचो पुरायेन लासून जालो गोबर. गुदावाच्या धनयांक 15 लाखाचे लुकसाण. कळंगूट दर्यादेगेर व्हडा उमेदीन मनयली बाबरेश्वराची जात्रा. पर्यटकांक लागून गोंयभर पाताळ्ळ्या केळ्यांची जात्रेचे फार्म. स्पोर्टिंग क्लबाच्या जैताची घोडदौड चालूच. बुधवारा जाल्ले मॅचीत चर्चिल ब्रदर्साचेर 2-0 गोलान जोडले जैत. म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाली मॅच. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कारापूर दिवचलच्या स्क्रॅप यार्ड गुदावांक बुधवारा सकाळीं उजो लागलो. तळार आनी पयल्या माळ्यार लागिल्ल्या ह्या उज्यात स्क्रॅपाचो लासून गोबर जालो. पुराय गुदाव लासून गेलो. उजो लागपा फाटलें कारण अजून मेरेन कळ्ळें ना. उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान गोवा 365 दिल्ले म्हायती प्रमाण हो गुदांव व्हडलो आसा आनी तेतूंतलें सगळें सामान जळून गोबर जाला. गुदांवाच्या धनयाक सुमार 15 लाखांचें लुकसाण जालां. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी धांव घेत 25 लाखांचो माल वाचयलो. गुदांवा कुशीक लोक रावतात. आयज अरावंड सकाळी 3:55 वर्साक आमकां कॉल येयले की कारापूर गोडावनाक उजो पेटला म्हणून. वचून आमी इमिडिएटली बिचोलीम फायर स्टेशनान टर्न आउट केलो विथ द व्हेकल 3101 आनी वचून पळयता जाल्यार भोसले मेटल मार्ट ग्राउंड +1 स्टोरीचे जे स्क्रॅप यार्ड आसले गोडावन आसले भितर स्क्रॅप मटेरियल आसले तेणी उजो घेतलेलो कंप्लीट आनी भितर अरावंड 15 लाखाचे तेजी लुकसाण जाल्ली आसा. आनी आमी अरावंड 25 लाखाचे सेव केल्ले आसा. सायडीक स्कूल आसा गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल मागीर अरेबीक इंग्लीश ट्युशन क्लासीस आसले हे सगळे सेव केल्ले आसा आनी रेसिडेन्शियल हावस. आनी हांगासर उजो व्हडलो आसल्या कारणान आमी एनफोर्समेंट मागलेले. गाडये बिचोलीच्यान 2 वाळपयच्यान एक गाडी मागिल्ली आनी फोंडाच्यान 2 गाडयो मागयल्यो आनी इतले इन्फ्रास्ट्रक्चर यूज करून आमी उजो पालयलो. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. वास्कोच्या पोरण्या नुस्तें मार्केटात होलसेल नुस्तें विक्रेत्यांक नुस्तें विकपाची मेकळीक मेळटली. ताका लागून लोकांक सवाय दरान नुस्तें घेवपाची संदय लाभतली. कांय तेंपादी होलसेल नुस्तें विकप्यांक वास्कोच्या पोरण्या नुस्तें मार्केटांत नुस्तें विकपाक मनाय केल्ली. होलसेलवाल्यांक लागून आमचो धंदो जायना अश्यो हेर नुस्तें विकप्यांच्यो कागाळी आसल्यो. हालींच वास्कोच्या ह्या मार्केटाची दुरुस्ती केल्या. जायत्या होलसेल नुस्तें विक्रेत्यांनी आपल्या कडेन विनवणी केल्या अशें वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदान सांगलें. म्हाका रिक्वेस्ट केलें होलसेल फीश ओनर की बाबा आमकां होलसेल फीश मार्केट जाय. आतां होलसेलान रिक्वेस्ट केलो म्हाका आमी हिंगा बसताय म्हणून लोकांक नुस्तें जाय होलसेल रेट. लेट पीपल गेट बेनिफिट ऑफ होलसेल रेट. Former councillor Daji Salkar has criticized MLA Carlos. ह्या संदर्भात आदलो नगरसेवक दाजी साळकरान आमदार कार्लोस आल्मेदाचेर टिका केल्या. दाजी म्हणटा कार्लोसान कांयच काम करूंक ना. ताका फक्त दुसऱ्यान केल्ल्या कामाचे श्रेय घेवपाक कळटा. आमचो आमदार म्हणटा ताणें लजेचें बांद म्हणटा तें पार केलां. ताका आनी लज म्हणटा ती उरूना आनी तो खंयच्याय गोश्टीक तकली वापरना. फीश वेंडर्सा खातीर खंयचोय मार्केट उबारता तेन्ना ताच्या खातीर ड्रेनेज सिस्टम करची पडटा. होच आमदार 9 वर्सांनी म्हणजे आमकां उदक लावन वास्कोकारांक सगळे शेंडी लायतकूच तो 9 वर्सांनी म्युन्सिपाल्टी कडेन येता आनी आपूण ह्या प्रोजेक्टांक पयशांचो अरेंजमेंट करूंकूच नाशिल्लो अशें सांगता. इतलो फटींग आमदार 23 कोटी रुपया आमी सगळे 25 कौन्सिलरांनी व्हडलें मन दवरून वास्कोचो ओवरऑल पिक्चर पळोवन आमी ताका दिले आनी सुडाक आमी ते ट्रान्सफर केले पयशे ह्या 3 प्रोजेक्टांक. मुनमुगा म्युन्सिपल कावन्सील हे इलेक्शना खातीर चर्चेन आसातूच पूण आतां खंय तरी वास्कोचो आमदार आनी तशेंच लोकल सिटी कावन्सिलर एक्स सिटी कावन्सिलर आसलो हेंच्या मदीं पॉलिटिक्स खंय तरी गरमागरमी चालू जाल्ली आसा. आनी हे दोगूय जाण वास्कोचे ओल्ड फीश मार्केट जे रिनोवेट हालींच केल्लें बाय द म्युन्सिपाल्टी हे खंय तरी हे दोगूय जाण क्लेम करतात की हे दोगूय म्हणटात की हे स्वता तेंच्यांनी केल्लें आहा. पूण हे कोणी केलें हे एक्झॅक्ट म्युन्सिपाल्टी सांगूंक शकता. पूण हे हेच्या वयल्यान तेंची भासाभास चालू आहा गरमागरमी चालू आहा आनी येता त्या निवडणुकीक हे दोगूय लढपाचे तयारीन आहात आनी हेच्या खातीर हे पॉलिटिक्स खंय तरी चालू अशें दिसून येता. वास्कोच्यान गोवा 365 हिरू मारली. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव.
विसा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पालिका वेंचणुका खातीर बुधवारा 122 उमेदवारी अर्ज दाखल जाले. उत्तर गोंयांत 56 उमेदवारांनी आनी दक्षिण गोंयांत 66 उमेदवारांनी अर्ज भरले. दुसरे वटेन नावेली जिल्लो पंचायती खातीर 4 उमेदवारी अर्ज आयले. दिवचल पालिके खातीर 31, वाळपय पालिके खातीर 15, पेडणे पालिके खातीर 10 उमेदवारी अर्ज दाखल जाले. जाल्यार दक्षिण गोंयांत कुंकळी पालिके खातीर 16, कुडचडे काकोडा पालिके खातीर 27 आनी काणकोण पालिके खातीर 23 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. कळंगूट दर्यादेगेर बाबरेश्वर देवाची जात्रा व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयली. ही जात्रा केळ्यांची जात्रा म्हणून गोंयभर फामाद आसा. पळयात जात्रेंतले कांय उर्बेभरीत खीण. कोरोना महामारीची फाटभुंयेर ही जात्रा व्हडा उमेदीन मनयली. देवळाच्या माटवाच्या वयले वाटेन आंगवणीचे केळ्यांच्या घसघशीत घडांची सजावट हे जात्रेचे खाशेलेपण. लोक देवाक आंगवण्यो करतात आणि आंगवण पुराय जातकच लोक देवाक केळीचे घड हाडून दितात. हे घड देवळाच्या माटवाक बांधतात. कांय दिसा उपरांत ह्या घडांची पावणी करतात. हे देवस्थान फामाद अशा कळंगूट दर्याचेर आशिल्ल्यान हे जात्रेक बनाना फेस्टिवल म्हण आंतरराष्ट्रीय नामना मेळ्ळ्यात. देवस्थानाचो अध्यक्ष चंद्रकांत चोडणकारान हे विशीं म्हायती दिली. पळयात. गडाची जात्रा बनाना फेस्टिवल संवसाराक फामाद आहा. हांगा आमी एवरी डे सत्यनारायण पुजा आसता, प्रोग्राम आसता आनी हांगा व्हडले खोशयेन लोक भावीक हांगा जात्रेक येतात. कित्याक हो एक देव जागृत देवस्थान समुद्र किनाऱ्याचेर आसल्या कारणान आनी जी लोक हांगा आपले मागणी करता बाबा मागीर चेड्याचें लगीन जावचें कोणाची आपल्याक भटली मेळटली जावं आनी कसली कसली संकटां येयली तेजे हांगा सांगणें करतात. सांगणें जाल्या उपरांत लोक घड अर्पण करतात आनी अशें करून लोकांची आनी मोठी हेजेर आसता की आपल्या देवा हाताक पावता असो करून लोक हांगा भरपूर लोक येतात आनी हांगा आमी सगळ्या लोकांची वेवस्था केल्ली आहा. सगळ्या गांवच्या लोकांची एक इच्छा आसली आनी सगळ्या कमिटीची जावं प्रत्येक भाविकाची इच्छा आसली हांगा भव्य दिव्य अशें देवूळ जावचें. तेजो आमी एक प्लॅन ऑलरेडी हाडून देवीचे शांतारकेक दाखोवन बाबळेच्या खातीर आतां बांदपाचें आमी हें केल्लें. सो आतां लोकांक जाता जाल्या उपरांत आमी सुरू करतलीं. तेन्ना हांव सगळ्या लोकांक मागता बाबळेच्या जात्रेक येवन हेजे आशिर्वाद घेवचो. सोशल डिस्टन्स केला, आमी सॅनिटायझर दवरलेले आसात भायर आनी कोणाक लोकांक कांयच जावचें ही काळजी घेतलेली आसा. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंय सद्याक शिगम्याच्या मुडांत आसा. शिगम्याचोच एक भाग म्हणून डोंगरेकारांनी इंत्रूज फेस्टिवल मनयले. पळयात कांय खिणत दृश्यां. इंत्रूज हो 5 दिसांचो उत्सव सद्याक डोंगरे तिसवाडेंत मनयतात. ह्या निमतान साबार कार्यावळी जाल्यो. बुधवारा वाजत गाजत रोमटा मेळ जालो. इंत्रुजांत जावपी रोमटा मेळ हें डोंगरेचें खाशेलें आकर्शण. ह्या निमतान पालखी भोंवडायली. इंत्रुजांत गुलालोत्सवाचो आस्पाव आसा. डोंगरेच्या रामराव वाघान हे विशींची म्हायती दिल्या. पळयात. फाटल्या शेनवाराक हांगा इंत्रुजाची जी सुवारी आसता त्यो फुलोवन 5 मंडप आसता आमचे ह्या गांवांत. म्हणजे सगळो आख्खो गांव हो 5 मंडपांनी विखुरलेलो आसा. ते 5 मंडपान आपापल्या देवळांत इंत्रुजाची सुवारी फुलयतात आनी सुवारी वादन जाता. हें सुवारी वादन हें आमच्या डोंगरी गांवचें एक अत्यंत वैशिश्ट आसा. अशी सुवारी वादन फक्त एक आमच्या गांवांत आनी एक आडपय गांवांत जाता. आनीक तुमी जर पळयलें ह्या सुवारी वादनाक घुमट आनी ताजे बरोबर जे समेळ आसता जे तुमी घुमटार तें खूब फावटी पळयतात. पूण ताच्याच वांगडा डोब म्हणून जो एक ढोला सारको एक प्रकार आसता तो तुमकां सुवारी वादनाक आनी खंय मेळपाचो ना. तो हांगाच आसता आनी आडपय गांवांत आसता. सो हे कंप्लीट सुवारी वादन माटवांनी जावन सत्री फुलोवन मागीर आमची मिरवणूक जाता आनी मागीर सगळे मेळ 5 मेळ आसता ते बरोबर वयतात. अशेंच मागीर दुसऱ्या दिसा हे सुवारी वादनाचे आनी घराघरांनी सत्री भोंवता आनी लोक सत्रेची पुजा करतात. सोमाराक हांगा लालखीचो उत्सव आसता. लालखी एक पालखी भाशेन एक प्रकार आसता. ती रातभर भोंवता, तिची उटी बी भरता. आनी आज जेन्ना मंगळाराचो जो दीस आसता तो रोमटा मेळाचो म्हणजे आज ढोल ताशे. आनी हे रोमटा मेळ होवूय वाजप जें आसता तें डोंगरी गांवचें वैशिश्टपूर्ण आसा. जेन्ना जेन्ना डोंगरीची कथक
रोमटामेळ स्पर्धांनी शिगमोत्सवाक भाग घेतात तेन्नाय तांकां प्रायज मेळटा. पूण ऑथेंटीक जे आमचे डोंगरेचे जे वाजप आसता ते तुमकां आजूच पळोवपाक मेळटले. सगळे मेळ जेन्ना बरोबर येवन जेन्ना वाजयतले तेन्ना एक अपूर्व असो एक तो संगम जाता आनी म्हणजे सगळ्याचे पावलां तिरकता आनी रातची हांगा मागीर खूब गर्दी जाता हें सगळें आयकुपाक. आनी अशे तरेन हे जे 4 दीस आसात त्याच बरोबर फाल्यां म्हणजे बुधवार हो आसा तो गुलालाचो दीस आनी होवूय गुलाल जो आसा म्हणजे जांबावले जसो गुलाल जाता तसोच हांगा आमचो बुधवार म्हणजे गोंयांत म्हाका दिसता पयलो गुलाल जो आसता तो आमच्याच गांवांत सुरू जाता. होळी म्हणजे शिगमोय तसो पयलो आमचोच जाता आनी ह्या गुलालाकूय मागीर परत सुवारी वादन आनी संपूर्ण गांवाची फेरी जावन मागीर ह्या उत्सवाची सांज दनपार मेळून सांगता जाता आपआपल्या मंडपांत. असो हो 5 दिसाचो उत्सव जी सत्री पयले दिसा फुलयल्ली आसता ती बुधवाराक गुलाल जावन मागीर सत्री परत आनी बंद करप. गोवा 365 खातीर दोंगरेच्यान विल्यम रॉड्रिक्स. स्पोर्टिंग क्लबाच्या जैताची घोडदौड चालूच आसा. बुधवारा जाल्ले मॅचीत तांणी चर्चिल ब्रदर्साचेर 2-0 गोलान जैत जोडले. ही मॅच म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाली. चर्चिलान आक्रमक खेळ केलो. खेळगड्यांनी चडच आक्रमक भुमिका घेतिल्ल्यान ताचो वेगळोच परिणाम दिसून आयलो. 31व्या मिनटाक यज्ञ कपुराक येलो कार्ड मेळ्ळे. स्पोर्टिंगाच्या फॉरवर्डाक ताणें धुकलून उडयल्लो. उपरांत चर्चिलाच्या गोल किपरान वेळ वगडायिल्ल्यान ताका शिटकावणी मेळ्ळी. 70व्या मिनटाक स्पोर्टिंगान पयलो गोल नोंदयलो. 87व्या मिनटाक चर्चिलान स्वयं गोल करून स्पोर्टिंगाची जैत सोंपें केलें. Dataraj, first of all, congratulations. You played the entire 90 minutes out there. What do you feel on this performance that Sporting Club de Goa gave today against Churchill Brothers? First of all, we are very happy for getting us 3 points, and also we defeated a great team, Churchill Brothers, and we played very well. All the players gave them 100% performance. Your next match is just around the corner within 4 days, as your coach said. There's only 3 days to prepare. So how do you take that match and something positive that you will take back from this match? We will practice Much harder. We will practice much harder, and next match against Cesar we will give 100% and win. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान क्लिंटन डिसूजा. मंगळारा गोंयांत सामान्य हवामानाची नोंद जाली. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत तापमान सामान्य आसलें. मुरगांवांत चडांत चड 32.8 डिग्री सेल्सियस तापमान आसलें जाल्यार पणजे उण्यांत उणें 25.2 डिग्री सेल्सियसाची नोंद जाली. 3 मार्चा सावन फुडले 5 दीस गोंयांत वातावरण सामान्य उरतलें हवामान खात्यान सांगलां. उण्या तापमानात फरक जावचो ना. चडांत चड तापमान फुडल्या 2 ते 3 दिसांत 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसान वाड जावं येता. पूण फुडल्या 5 दिसां खातीर हवामान खात्याची खाशेली अशी सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.